हांवें एसपीचो स्टेटमेंट वाचला त्या दिशेन की एसपी म्हणटा की पॉलिटिकल इंटरफियरन्स ना हें एसपीक कळ्ळें रोखडेंच. आतां एसपीक हें इतले बेगीन हें कळप की पॉलिटिकल इंटरफियरन्स ना हें आदलो मुखेलमंत्री बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकारान ताजें खंडन केलां. ताणें म्हणलें अशें जावंकूच शकना म्हणून. अशें खूब जाण म्हणटात आनी म्हाका दिसता गोंयचे जनतेक अशें दिसता की गोंयचे पुलीस तशें इंडिपेंडंट ना एंड गोंयचे पुलीस फंक्शनींग जें आहा इज लायक अ केज्ड पॅरट. हें केज्ड पॅरट म्हणटा तें उतर 2013 कोल ब्लॉक स्कॅमाचेर सुप्रीम कोर्टान वापरलें अगेन्स्ट CBI, सेईंग CBI वॉज नॉट इंडिपेंडंट एंड इट वॉज ओपन टू पॉलिटिकल मॅनिप्युलेशन एंड इंटरफियरन्स. हाजे खातीर तांणी नांव काडलें केज्ड पॅरट. सो जें CBI 2013 लागता तें आयचे गोंयचे पुलिसेक लागता हें क्लियर आहा. कित्याक जे लोक धरतात पयलो बोवाळ करपी आशिल्लो हांव की कॅश फॉर जॉब स्कॅम जाला. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे कलेक्टरेटान सावथ कलेक्टरेटान जॉब लागिल्ले तातूंत थंय कॅश फॉर जॉब स्कॅम जाला. तेन्ना खूब जाणांनी म्हाका ओपोज केलो आनी कितें म्हणलें. आज अशें जालां की तो मिनिस्टरूच रेव्हेन्यू मिनिस्टर तो म्हणटा की इंडिपेंडंट ज्युडिशियल कमिशन शूड बी देयर टू इन्वेस्टिगेट दीस. हाचो अर्थ कितें की आमी जें कितें उलयता वॉट आय सेड माय स्टँड हॅज बीन विंडिकेटेड. सो आतां दुसरें पळोवया आमी हें सगळें कित्याक क्लीन चीट पुलीस कित्याक दितात. पुलीस क्लीन चीट इतल्या खातीर दिता कित्याक पुलिसेक ज्युडिशियल इन्क्वायरी जाल्ली नाका. आतां म्हजो सादो हें आहा प्रश्न आहा सरकाराक. अशें धरुया की पुलीस सांगता तें खरें. अशें धरुया पुलीस इन्क्वायरीन जर पॉलिटिकल मॅनिप्युलेशन मेळूंक ना जाल्यार ज्युडिशियल इन्क्वायरीन कशें मेळटलें. सो दिया मरे. what stops you from allowing a judicial inquiry? If the police inquiry has been unbiased and has been proper and the police inquiry does not find any political manipulation or political interference, fine, judicial inquiry also will find the same thing. Why you don't want to allow that? So my question to the government is, allow that. In fairness of all things, you have to allow an independent inquiry. And second, जे मनशान पैसे दिल्या ते विक्टीम न्ही. जे मनशान पैसे दिल्या तेय बी कल्पेबल. आमी कोणा खातीर उलयतात? आमी उलयतात ते मेरिटोरियस गोंयचे तरणाटे आनी तरणाटी भुरगीं चलयो चल्या आनी चलयो ज्यांनी एप्लाय केला आनी तांचेर अन्याय जाला ताजे खातीर हांव म्हणटा रिक्रुटमेंट प्रोसेस शूड बी केप्ट ऑन होल्ड. आज एक BJPचे मंत्री आमदारान ऑडियो ताजो रिकॉर्ड जाल्लो आहा जंय तो म्हणटा की मंत्री अकाल्पनान पयशे दिल्या हे जॉबांचेर. हाव द गव्हर्मेंट इज अलाविंग लेटर्स एंड हाव द प्रोसेस इज ऑन गोईंग. चालू कसो आहा तो प्रोसेस? तो बंद करूंक जाय प्रोसेस इमिजिएटली. कित्याक रिक्रुटमेंट लेटर्स कांय हातान दिवंक ना. सेकंडली हे जे एजंट भोंवतात ते कितें मॅन पावर रिक्रुटमेंट एजंट्स न्ही ते. आतां आमी बोटीचेर कशें आसता, बोटीचेर कोण भायर वता मॅम कितें म्हणटा ताका की बाबा कोण एलिझबाब पेरेर हांगा वास्को ताजे म्हऱ्या वच ताजे कडच्यान तो जॉब लायता आनी जॉब जर लागलो ना तर ताजेर तुमी केस फायल करता. बट दॅट इज लिगल. तूं लिगल पयशे फारीक करता. हिंगा ही ब्रायब दिल्या आनी हे इनवॉल्ड आहा ते रुलींग पार्टीचे केडर. सो ते विक्टीम न्ही जे पयशे दिल्या ते पयशे दिल्या तेय बी कल्पेबल जातात. विक्टीम कोण? विक्टीम ते आमचे खरे इनोसेंट लोक जे बरे शिकून बरे एप्लाय करतात, बरी एग्जाम आन्सर करतात आनी ती एग्जामीन ते फेल जातात आनी तांकां पेपर दाखयना. ते विक्टीम तांचे ऑन बिहाफ ऑफ देम आय एम स्पिकींग. आनी देरफॉर आय डिमांड दॅट वन्स अगेन देर शूड बी अ ज्युडिशियल इन्क्वायरी. आनी सेकंड हें आतां लोक हांसूंक लागल्या. काल सुदीन ढवळीकरान म्हणलें तें सामकें खरें की लग्नां जी आतां लग्नाचो सिजन आयच्यान सुरवात जाला मंत्र्यांक खंय लग्नाक वचपाक लज दिसता कित्याक इतली घाण जाल्ली आहा हे सरकाराची. हे सुदीन ढवळीकर जो मंत्री आहा तोच म्हणटा, हांव म्हणना हें. सो म्हाका दिसता BJP वीच इज द रुलींग पार्टी इज इम्प्लोडींग. भितरल्यान इम्प्लोड जावपाक लागल्या. तेच उलयता, ऑपोजिशन कांय उलयना चड. सरकारच उलयता. सरकारान ते भितरलेच लोक उलयता आनी तेच तांकां एक्सपोज करता. सो एक इन ऑल फेअरनेस म्हाका दिसता देर शूड बी एन अनबायस्ड इन्क्वायरी. आनी ही अनबायस्ड इन्क्वायरी सरकार कित्याक आडावंक सोदता तें सरकारान मातशें सांगचें.